बेतोडा पंचायतीत एलडीसी पदा खातीर जागो रितो आसा। देखून भरती प्रक्रिये प्रमाण बेतोडा पंचायतीत ह्या पदा खातीर कामगाराची भरती करची, मेरिट लिस्टा प्रमाण नियुक्ती करची, फामील राज्य बंद जावपाक जाय अशी मागणी बेतोडेच्या ग्रामस्थांनी केल्या। तशेंच आयआयटी विशीं खासा ग्रामसभा घेवपाचो थाराव बदलला असो आरोप ग्रामस्थांनी केला। बेतोडा निरंकाल कोणशे कोडार पंचायतीचे ग्रामस्थ आसात आणि हांगा प्रेस घेवपाचें कारण जे आसा ते आमची बेतोड्याची पंचायत आसा तितून एक एलडीसी पोस्ट वेकंट जाल्लो आसा आणि ती प्रक्रिया जर आमी जर पळयत जाल्यार ती थंय बरे जोरान चल्लेली आसा आणि आमकां सांगपाचें इतलेंच आसा की थंय ती तो पोस्ट घेता आसतना एलडीसीचो थंय कांयच म्हणजे मेरिट लिस्टा प्रमाणे तो घेवचो। थंय फॅमिली राज जे आसा ते फॅमिली राज आयज खंय ना खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा। पंचायत राज ॲक्ट 1994 प्रमाणे जर आमी 49 सेक्शन जर पळयत जाल्यार सरपंच किंवा आणि बाकीचे जे कोण पंचायत आसा हांकां पंच मंडळ आसा हेंचे कोणाकूच म्हणजे जे रिलेटीव जे आसा हे रिलेटिवाक थंय ते घेवप हे एक गुन्हो आसा। त्याच प्रमाणे हे जे सेक्शन आसा किंवा हे जो कोण कायदो आसा हो जो आसा सेक्रेटरी जो आसा सेक्रेटरीन तांकां समजून सांगपाची आयज गरज आसा, कारण टॅक्निकल इशू जे आसा हे सेक्रेटरीन सांगपाची गरज आसता। त्याच प्रमाणे आमी सांगपाक सोदतात की हे जे एग्जाम जी जातली भुरग्यांची ही एग्जाम आमचे जे लोकल एमएलए आसा हेजे इंस्टिट्यूट आमचे शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावचे न्हू, जेणे करून हे एग्जाम जी आसा ही जीईसीन घेवची अशी आमची कळकळीची मागणी आसा। फॅमिली राज म्हणजे अशें आसा थंय की फाटीं सुद्दां एक जो पोस्ट आशिल्लो तो पोस्ट जेन्ना रिटायर जालो तेन्ना तेंचेच फॅमिलीचो भुरगो थंय घेतलेलो आसा आणि ते आतां अशें जावचें न्हू की आमकां अशें जावचें न्हू की सरपंच आसा आतां की सरपंचाचे भुरगे किंवा सरपंचाची फॅमिलीचे किंवा पंचायत मंडळीचे, कारण आमची मागणी आसा की लोकलाकूच घेवचे पूण खुबशे भुरगे आमचे शिकलेले आसा ते मेरिटा प्रमाणे घेवचे, ते कोणाकूय घेवचे, आमची कांय हरकत ना। आमच्या लोकांनी आयआयटी खातीर एक पंचायती कडेन ठराव मांडलेलो की स्पेशल ग्रामसभा घेवची म्हणून, पूण पंचायतीन खंय तरी ताका बायपास केल्लो आसा। कित्याक तर आमी जेन्ना स्पेशल ग्रामसभा मागयली तेन्ना फोर्टनायट मिटिंगेक हांव 2 फोर्टनायट मिटिंगेक एकदां 19 तारखेक तेंची फोर्टनायट मिटींग जाली आणि ते फोर्टनायट मिटिंगेक पंच मंडळान ठराव घेतलो की 28 तारखेक फोर्टनायट मिटींग घेवची म्हणून, आणि त्याच्या नंतर सरपंचान तेजेर प्रोसिजराचेर सेक्रेटरीन जेन्ना सगळे फॉर्मेलिटीज केल्यो तेजेर सरपंचान सायन मारली ना। त्याच्या नंतर आनीक एक 8-10 दीस गेल्या नंतर सेकंड परत जेन्ना पळय फोर्टनायट मिटींग जाली तेवूय फोर्टनायट मिटिंगेक हांव हजर आशिल्लो आणि हजर आशिल्ल्या कारणान ते जाग्यार जे कितें घडलेलें आसा जे स्पेशल ग्रामसभे खातीर काही गजाली घडलेल्यो ग्रामसभा घेवचे म्हणून, पूण त्या जाग्यार कांयच जालें ना आणि अशा जाग्यार घेतल्या आसून सुद्दां आमकां पंचायतीचो एक असो दुबाव येता की आमच्या फाटल्यान थंयसर एक स्पेशल ग्रामसभा घेवची न्ही म्हणून पंचायतीन एक ठराव पास जाल्लो आसा आणि तितून सरपंच आनी सेक्रेटरी इनवॉल्व आसा काय कितें आमकां खबर ना, पूण ज्या जाग्यार हांव त्या टायमार फोर्टनायट मिटिंगेक हजर आशिल्लो तेन्ना एकूय पंचान थंयसर त्या ठरावाचेर सायन मारलेली ना, कित्याक फोर्टनायट मिटींग घेवची न्ही म्हणून, कित्याक कंपल्सरी ना म्हणून। आणि आतां थंयसर एक अशें रिजोल्युशन पास जाल्लें आसा की लोकांनी थंयसर ठराव पंच मंडळान थंय ठराव घेतलेलो आसा म्हणून, तेन्ना हांव पंचायतींतल्या पंच मंडळांक रिक्वेस्ट करता की तेणी त्या टायमार जर तर फोर्टनायट मिटिंगेक जर तर तो ठराव घेतलेलो आसा जाल्यार तो लोकां मेरेन सांगचो। आमकां फाटल्यान ठराव घेतलो आसा म्हणून आमकां कळयलें आसा ग्रामसभा स्पेशल घेवची न्ही अशें म्हणून, पूण पंच मंडळांत आमी त्या टायमार जेन्ना हजर आशिल्लो तेन्ना पंचायत सेक्रेटरीन सांगलें ग्रामसभा आमची स्पेशल मिटींग आसा ती सोंपली म्हणून, त्याच्या नंतर केन्ना घेतलो काय ते आमकां खबर ना।